दोन मायाच्या राती शिरगावा जात्रेक जाल्ल्या चेंगराचेंगरीत 6 जण सोपिल्ले, 70 जण जखमी जाल्ले. चेंगराचेंगरीच्या कारण सोदूक सरकारान IAS संदीप जॅक्साच्या फुडारपणाखाला फॅक्ट फायंडिंग समितीची नेमणूक केल्ली. घडणुकेचो अभ्यास करून समितीन सरकाराक रिपोर्ट दिलो. रिपोर्टात काय अधिकाऱ्यांनी आपली जबाबदारी सारखी पुराय करून नाशिल्ल्याचे स्पष्ट केल्ले. रिपोर्ट मेळ्ळ्या उपरांत सरकारान संबंधीत अधिकाऱ्यांक शोकॉज नोटीसी काडिल्ल्यो. तातूंत उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी, उत्तर गोंय SP, दिवचल PI, दिवचल उपजिल्लोधिकारी, DYSP, मामलेदार, मोपा PI आणि शिरगांवच्या पंचायत सेक्रेटरीक शोकॉज नोटीसी काडिल्ल्यो. आता सगळ्या अधिकाऱ्यांनी नोटीसिंक जाप दिल्या. सगळ्यात निमाणी जिल्लोधिकारी स्नेहा गिट्टेची जाप. डिसिप्लिनरी एक्शनीक रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी कडेन पावला. रस्त्या कुशीकच्या शॉपाविशीं अधिकाऱ्यांनी देवस्थान समितीकडे आदींच चर्चा केल्ली म्हूण अधिकाऱ्यांनी जापेत म्हळा. घडणूक घडिल्ली तेन्ना पुलीस सुवातेर आशिल्ले. लोकांक पुलिसांनीच आधार केलो म्हूण पुलिसांनी खंय आपल्या जापेत म्हळा. जापेचेर अभ्यास करून कारवाये विशीं सरकार खंय निर्णय घेतले. मजगतीं मुख्यमंत्र्याक विचारल्यार तो कांयच जाप दिना. शिरगांव स्टॅम्पेडीचो रिपोर्ट सबमीट जाला तिथे कितें चल बायकल आवडता फोन. प्रोडंटा खातीर ओमकार फळारी.